बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा खुशालकायेच्या उमाल्यांनी भरोवन त्रिएक देवाक वाखाणटा. कित्याक आयज आमच्या गोंयच्या महादोर प्रांताच्या आस्काऱ्याची सांत जुजेवाजाची दोबाजीक करप आमी संभ्रमता. आमचे शिराव ह्या गुंवळीक वर्साचो हो विशय मनान दवरून आयचे खेरीत भावार्थाचे संभ्रमणेक विचून काडला. तो विशय तुका जेजू खोलायेन अणभवून सांत जुजेवाजाचे देखीन हुरबेवून गवाय जावंक आमचे शिराव. सांत जुजेवाजाक जेजूक वळखलो, खोलायेन ताका अणभवलो. आपल्या भाग्यवंत जिवितांतल्यान हो मेवलोलो अणभव जियेलो, दुसऱ्यांकूय तो वांटलो आनी हे तरेन जेजूचो हुरबेवून गवाय जालो. ह्याच जेजू अणभवांतल्यान क्रिस्ती जिविताचे गवाय आमी जावंक हे मिसा भेटेंत कुरपा मागून संतोशान ही दोबाजी परब संभ्रमुया. आमच्या आस्काऱ्याक जुजेवाजाची आयज व्हडा दोबाज्यान परब करता आसतना ताचो आलाशिरो आमकांय मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक, जेजूचो खोल अणभव घेवंक आनी जेजूक दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक आनी ताचे गोवाय जावंक मागुया. त्याच बरोबर जायते फावट आमी चुकल्या देखून जेजूचो खोल अणभव घेवंक आनी ताका परगटूंक ताचे गोवाय जावंक भोगसणी मागुया. सुम्या जेजू, आमचो आस्कारी सांत जुजेवाजान जेजूचो खोल अणभव घेतलो. जेजू आमचे शिराव म्हूण मागून जेजूच्या खोल अणभवान वाडोवन वचोंक आमी प्रयत्न करूंक ना. सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता जेजू, आमच्या आस्काऱ्या सांत जुजेवाजान तुज्या खोल अणभवाचो फोल बरे देखी चालींतल्यान दाखयलो. क्रिस्ती जिविताची वायट देख आमी दिल्या आनी जेजूची खरी पाटलावदारां कशी आमी जियोंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, आमचो आस्कारी सांत जुजेवाज जेजूचो हुरबेवून गवाय जालो. ओनीत, फटिंगपण, भ्रश्टाचार, लोन्स, नागवणी, दुस्मानकाय आनी हेर वायट वस्तां थंय क्रिस्ती जिविताची तत्वां जियोन जेजूचे हुरबेवून गवाय जावंक आमी चुकल्या. सोम्या काकुतकोर. सौरपदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं.
प्रार्थुया. फ्रेंड्स ऑफ जोसेफ वास अशें दोन एक फिरकोची संस्था आसा जी आयची दोगांची परब समोर तशेंच पांच जुजेबाजाची देवोत्सव पोरपोट करता. आयज ही परब समोर आसतना ताचे खातीर मागुया. तशेंच सगळ्यांक आमकां आमच्या आस्काराची मोजत मागुया. सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा वागयोन सुजेवाजाक मोहिमेवंत करून तुमी आमकां आयच्या दिसाचो सोंतोस फावो केलाय. ताची विणवणी कांदी आनी ताणें कोतकोती तुरबेन पोरगोटलेलो बामाळ आमी सदांच देर सांबाळूंक आनी खोर्ल्यांनी पाडूंक आमची काळजां उर्बेन बोर. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचून. जेरेमियास हिरक्याचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो आनोंदात शारान बेंजामीनच्या प्रांतान रावतालो. ताची ही उतरां. सोर्वेस्वराचें उतर म्हज्या कानार अशें सांगलें. कुशव्यान तुका आकाचे आदी हांवें तुका ओळखलो. तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सोर्वेस्वरा कोले. हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो. पूण सोर्वेस्वरान जबाब दिलो. हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भियोनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सोबें हांव आसा. उलयता तो सोर्वेस्पर. तेन्ना सोर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पोले, म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक उडोवंक इबाडूंक आनी भस्म करून नवें बांदूंक आनी ओपूंक सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. जबाब पत्तून म्हणुया. सोर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. जो कोण सोर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद पृथ्वीचेर बलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सोदोन. आमचो जबाब सोर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. ताच्या घरान दोन आनी ग्रेस्ताय ताचे प्रमाणीकपण सासणाक तोपतले. बऱ्या मनशाक काळोखान उजवाड कसो तो पळजोलता, कित्याक तो कोनवालो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगणी. आमचो जबाब सोर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उशणें दिता,
प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना, ताचो उगडास तोपतलो निटी काली. आमचो जबाब सर्वेस्वराची भक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. बागयून पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनय सगल्यांक जोडून घेवन येवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवन जुदेवा बरोबर हांव जुदेव जालो. सुमूर्ती खाल आसलोल्यांक जोडून घेवन जरूय हांव सुमूर्ती खाल ना, तोरूय सुमूर्ती खाल आसलोल्या परी जालो. तशेंच सुमूर्ती वेरीत आसा तांकां जोडून घेवन जोरी हांव देवाचे सुमूर्ती विरीत ना आनी क्रिस्ताचे सुमूर्ती खाल आसा, तोरूय सुमूर्ती वेरीत आसलोल्या परी जालो. ओस्कोतांक जोडून घेवन ओस्कोता बरोबर हांवूय ओस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारून जोडून घेवन हांव सगल्यांक सोगोत जालो. सूख वर्तमानान म्हाका वांटो मेळून सूख वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव कोत्ता. देवाचे उतर. उडगाराक सगळीं उबी रावया. जी कोण सोंसतात ती खरेंच पावी. सोर्गींचे राज खरेंच तांचे. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. सोम्यान आनी 22 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांक आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण नांगडे मोदे मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दोरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकू सोडकी नाकात. खंयच्या घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फामाद जालो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तागेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घरां घरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.
प्रिदेच्या बाबा म्हणिलो आयज आमच्या आस्कार्या बागेवन तुजे वाजाची व्हडा थोबाच्यान आनी संतोषान परब समोर उमता आनी परबे सुमयार आयज अशी सादो काळ पूण आयच्या दिसा खेरीत वाचपा ह्या परबेक लागता आनी ह्या भोगताक लागता आनी दोन परगोटणाराक लागता तसली न्हिचून काडल्या. तर आयज आमी तुजे वाजाच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार ताच्या जिवितान कितें आमी अणभवला ते एक पास्काल म्हणलोलो नांव वस्तो कॅन्डीचो मनीस ताचे विशीं गोवाय दिता. ताची आवय बापूय पुर्तुगालाची आसली आनी ल्हान व्हड जाल्लो कॅन्डी तो एके भाशेन वेदी सेवक जावन आसलो. पांचुजे वास मीस करता तेन्ना वेदी सेवक कसो आल्ताराची सेवा पाद्रेची सेवा करतालो आनी अशें तो आपल्या जिवितांतलो अनुभव आमकां सांगता. तो म्हणटा पांचुजे वास मीस करता आसतना तो सगळोच उबारलोलो कसो आहलो. ताचे पांय वयर आसताले आख्खी कूड वयर आसताली आनी एके भाशेन म्हणटा आमी एक्सटसी ही वॉज इन एक्सटसी उबारलोलो कसो आहलो. आनी तो खंय वळटा पळय ताच्या एका आंगल्याक धरतालो आनी ताका ओडून सकला हाडटालो. तो उबारलोलो आसतालो ताका सकला हाडटालो. हो अनुभव ताणें आमकां परगट केला. खऱ्यांनीच तो भाग्यवंत मनीस कसो आनी भाग्यवंत याज्ञीक कसो आनी दर परगटणार कसो ताचे सगळें भाग्यवंतपण दिश्टी पडटालें. देखूनच ल्हानूच आसतना ताका एक सांतुलो म्हणटाले सांत मनीस कसो. खऱ्यांनीच देवाच्या जेजूच्या मोगान भेटलोलो आनी जेजूचो खोल अनुभव घेतलोलो मनीस आसलो. आनी हेंच आमकां मनशाच्या जिविताचेर नदर मारल्यारूच कळटा. खऱ्यांनीच हो मनीस भाग्यवंत ओ ना त्या भायर ताच्या जिविताच्या कोडण्या वरवीं आमकां दिश्टी पडटा आनी आयची वाचपां ताचे विशीं आमकां खात्री दिता. पयलें वाचप आमी आयकलां जेरेमियास प्रवाद्याचे कोण भाशेन देव मनशांक वळखता आनी मनशांक तो एके भाशेन जल्मच्या आदींच ताका वळखता. त्या भायर ताका संस्कारता आनी प्रवादी कशें नेमता आनी ह्याच खातीर तो म्हणटा ताका धीर दिता. कांय बरें वाचप पयलें जेरेमियास प्रवाद्याचें आमी पळयता. जेरेमियास प्रवादीक आपयलो तेन्ना देवाची बरी खबर परगटूंक तो म्हणूंक लागलो हांव एक भुरगो. पूण जेजू ह्या आयच्या वाचपांतल्यान ताका खात्री दिता आनी म्हणटा भिवू नाका कांपू नाका. उलयतलो तो तूंय न्हय पूण हांव तुज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. त्याच बरोबर ताका म्हणटा हांव तुजें सगळें आसतलो. असलें आस्वासान दिवन ताका एके भाशेन आकारून हाडटा तयार करता हें प्रवादीक कार्य फुडें व्हरूंक. तेच भाशेन ताणें भाग्यवन जुजे वाजाक तयार केलो आनी जुजे वाज भियेलो ना. तो न्हयच आमच्या गोंयांत आसलो पूण तो मंगलोरांत आनी त्या भायर आमी पळयता श्रीलंकेन ताणें जेजूची बरी खबर तांकां परगट केली भियेनासतना. आनी आमी पळयता कोण भाशेन हें परगटोवंक ताका सोंपें जावंक ना. जायत्यो आडखड्यो आयल्यो. थंयसर आसलेले पुर्तुगेज पाद्रुआगा आनी सगळे हे भाशेन थंयसर दुसरे धर्माचे मनीस आसलेले ताका उक्तेपणी हो भावार्थ परगटोवंक सोंपें जावंक ना. जायत्यो आडखड्यो जायते त्रास कोश्ट. पूण तरी आसतना आमी पळयता देवाचे आदारान आनी देव ताचे सोबे आसलो देखून देवान ताका हें काम बरे भाशेन हें कार्य फुडें व्हरूंक बळ दिलें.
त्याच बरोबर आमी पळयता ताच्या जिवितांत जिन्सां तरेचो बेस घेवन ताणी देवाची बरी खबर परगटली. कित्याक थंयसर ताका हें परगटोवंक तितलें उक्तेपणी जावंक ना. जायत्यो आडखड्यो आयल्यो, पूण तरी आसतना ताणें जिन्सां तरेचो बेस घेवन देवाचें उतर ताका परगटलें. आमी पळयता तो पोदेर जालो, कांकोणकार जालो, जिन्सां तरेचो कुली जावन हे तरेन जिन्सां तरेचे बेस ताणें घेतले नुस्तेकाराचो. आनी हे तरेन ह्या लोकांक ताणें जेजूची खोल अनुभव घेतलेलो तो तांकां परगट केलो. तर आयच्या दिसा ही परब समोर ओंपता आसतना आयची वाचपां आमकां दाखयता देवान ताका पयलोच आवयच्या कुसव्यान ताका आकारून हाडलो, ताची सांगाता आसलो. ह्या कार्याक फुडें करूंक ताका बळ दिलें. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता बागेवन पावलो जशें ताच्या जिवितांत घडलें. तो सावदू आसलो, लोकांक पिडापीड दितालो, लोकांक त्रास कोस दितालो, मार फार करतालो क्रिस्तांवांक. तेन्ना ताची बदलणी जाली. जेजू ताच्या जिवितांत भितर सरलो आनी ताचें जिवीत बदललें. तो एके भाशेन धर्माचेर विरोध आसलो, तो धर्म परगटना जावंक पावलो. तर आयज बागेवन पावलोचे चिठींतल्यान जेजू वळखलो ताणें खोलायेन ताचो अनुभव घेवन ज्यो वर्तमान परगट करूंक न्ही म्हाका एक व्हडवीक पूण एक कायदो म्हूण ताणें वळखून घेतलें. तेच भाशेन तुजे वाचानूय देवाची बरी खबर परगटोवंक न्हयच व्हडवीक पूण एक कायदो कसो ताणें जेजूक श्रीलंकेन मंगलोरान परगट केलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता 82 जाणांक जेजू धाडटा. पयले सुवातेर 12 जाणांक वेंचून काडटा ही बरी खबर परगटोवंक. आनी ही बरी खबर परगटता आसतना तो म्हणटा शांती ह्या घराक, शांती ताका आवडे, शांती ताका माग. आनी हेच भाशेन तुजे वाजानूय ही शांती ताका परगट केली. आनी हे भाशेन ताणें ताका धाडलें कित्याचेरूच पातयें ना जावं, कांयच व्हरू नाकात. न्हय म्हूण बोती, न्हय म्हूण वाडो, न्हय म्हूण आंगले, कांयच घेनासतना वचात. वारड्याक आपलो मुशारो फावो जातलो. आनी हे भाशेन हो धर्म परगटोवंक ताणें तांकां धाडलें. आनी तुजे वाजानूय कांयच घेनासतना जेजूचेरूच पात येवन ताचो धर्म परगटना तो जालो. तर आयच्या दिसा ही परब समोर ओंपता आसतना कितें आमकांय जण एकल्याक क्रिस्तांव कशी आमचो धर्म परगटोवंक आपयल्ली आसा. हें आमकांय जण एकल्याक तुजे वाजाचे देखीन आमी उर्बेवून धर्म परगटणार जावंक जेजूचे कोवाय जावंक आयचो विशय आमकां आपयता. पण कितें 3 वस्तू आमच्या दोळे मुखार दवरता. सांत तुजे वाजाचे देखीन जेजूचो खोल आनी खाशेलो अनुभव घेवया. आमी जेजूक अनुभवुया. जिन्सां तरेन जेजूक अनुभवूंक आमकां मेवता. जावं ताच्या उतरांतल्यान, जावं ह्या संस्कारांतल्यान, जावं भावां भयणी वरवीं आमी जेजूक अनुभवता, जावं सृश्टींतल्यान आमी जेजूक देवाचें जेजूक आमी अनुभवूंक. आनी हे तरेन आमच्याय जिवितांत हो खोल अनुभव घेवन भावार्थान वाडूंक, भावार्थान जियोंक ताची विनवणी करपा मागुया. आनी असलो खोल आनी खाशेलो अनुभव आमकांय जण एकल्याक दी म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर सांत तुजे वाजाचे देखीन जेजूचे उर्बे म्हूण गोवाय जावया. उर्बे म्हूण गोवाय जावंक म्हटल्यार जशें आमी पळयता जिन्सां तरेन आमी गोवायकी दिता. जशें परी जंय वायट वचता थंयसर आमी बरेंपण शिंपडावंक आमचे जिविताचे देखींतल्यान हो खोल अनुभव घेवन जायते जाणां सगळे मागीर पांचुजे वाजांनी हेंच केलें. नर्स जावन तांची आपुरबाय केली, तांचो परामोस केलो, ताका पेज दिली, इलाज दिली आनी बरें आनी पुरपेस मरण फावो जावंक
जेन्ना पिडा आयली तेन्ना ताणें तांकां आदार दिलो. तोरे भाशेन आमी जुजेवाजाचे उर्बेवून गोवाय जातले जाल्यार सगळे वायट सोडून दिवन बरेपणाचे गोवाय जावन वावरूया. प्रमाणीकपण, नीत, शांती, सत शिंपडावया. ताचे असले शेगुणांनी असले तत्वांनी जिवन जेजूचे गोवाय जावया. तिसरे सुवाते सांत जुजेवाजाचे देखीन जेजूक आमचे शिराव म्हूण नवो समाज घडोवंक वावरूया. तर जुजेवाजा सोबे जेजू आसलो आनी जेजू दर एका दर परगटणारा सोबे आसा म्हूण ताणें आमकां आस्वासन दिलां. तर ह्या आस्वासनान आमी आमची जिवितान बरी कोडण्या वरवीं बरे जिविता वरवीं जेजूचे उर्बेमोत गोवाय जावया. हेच करून जुजेवाजाक फुडें घालून ताची विणवणेक आमकां दर एक क्रिस्ती भावंड्या खातीर आयच्या दिसा मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाळ तेका देवा सोबे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा, सोड पोदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या उजळाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या इतिहास पुताक आमच्या सोब्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोलो आंकवार बरे काय चलमलो पोंच लाता काल ताणें खोस सोंसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पोदेदार ह्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्याची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडेचे जिवणपण सासणाचे जिवीत. आमेन. आमी दर एक क्रिस्ती भावंडी जेजूचो खोल आनी खाशेलो अनुभव घेवन ह्या जेजूक आमच्या जिविताचे चालींतल्यान दुसऱ्यांक प्रगटोवंक आनी ताचे गोवाय जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी मतवाश्यांनी जेजूचो खोल अनुभव घेवंक आनी त्या अनुभवांतल्यान तांणी आपले पोरजेची सेवा करून जेजूचे हुर्बेवंत गवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरजेची सेवा करतना धर्माविशीं कसल्योच आडकोली घालिना जावंक पूण सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक सोंपेपणां तांणी दिल्या पुरो म्हूण मागतना गोंयांत विधानसभेच्या वेंचणुकेंतल्यान बरो आनी नितोळ सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सांत जुजेवाज आमचे देवसेजीच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब आयज पाळटना ताचे मजतीन आमचे देवसेजीचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचे शिराव मनांत घोलावन जेजूकूच आमचे मने दवरून
ही देवसेज भावार्थाचो आनी मोगाचो हुर्बेभरीत समुदाय जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जुजेबाजाक सांत म्हूण पुरवटल्यार 8 वर्सां भरता. दिनवासी काळजांत देवसेजींत आनी खेरीत भाशेन सांकवाळे सांतवारींत चलतल्या ओत्मीक कार्यावळी वरवीं ताचे देवसांव चडत वाडत वचों म्हूण मागतना मान्यवन पाद्र आग्नेलाक आमच्या गोंयच्या पुताकूय बेगीनूच सांताचो मान फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सदीच्या मोगाळ बापा, सबार आमच्या काळजांत ते हुस्के ह्या मागण्यांतल्यान आमी तुजे मुखार दवरल्यान तुका बरें दिसल्यार ह्या मागण्यांक कान दी आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. पेटवणेच्या वेळार गीत गावया. गीत गावया. C25 ना आमचे लागीं. म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हो मोगाळ बापा, बागयो जुजवाजाची पोरवी दिसा तुका वेगळीचेर भेटयता त्या बलिदानान आमच्या सगळ्याचे तुजे कोश मरण आमी समोरूंक ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बली जावच्या त्या सगळ्याचे तुजो फाटलाव करून आमच्या दिसाच्या जिणेंत ताच्या कोश्टा मरणान तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताची सारकी जावंक आमकां करपा दी. क्रिस्तांव आमच्या सगळ्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो शेट सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळांत तो तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुकोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका गोवाय करताय. तुजे सणवणेचो फळ आमकां लाभच्या, ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती सतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोसमरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक पिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कोराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या ग्रासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Jesu meno, Jesu जीवन सारा, Jesu नव्या केलो. Jesu meno, Jesu जीवन सारा, Jesu नव्या केलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सणमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रेतमेचेर विस्तार उलय
तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नॅरी फेरा आमच्या गुवणी बापा आनी सगळ्या यात्रेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडोय. पुनोरची वळपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणांची काकूट कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा मारमारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन थोर दुतान सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर तुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. बागयोन सुजे वाजाची देख घेवन ताचे भाशेन जेजूचो खोल अनुभव घेवंक जेजूक दुसऱ्यांक परगटोवंक आनी अदीक करून आमच्या जिविताची देखी चालींतल्यान परगटोवंक आनी ताचे गोवाय जावंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्रो रात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर बागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असो जेजू जाणें बागयोन सुजे वाजाक
आपलो दोर परगटणार जावंक आकारून हाडलो, आपलो अनुभव दिलो आनी आपल्याक परगटूंक गोवाय जावंक ताणें सनात केलो. ह्या जेजूच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमी आयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सगळ्यांक त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पुढच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत गायतले. D43 तुका आमची गरज.
प्रार्थुया. सोयेच्या बापा खरो बावाट परगटोवंक बागयो जुजेवाजान तामोन आसलेल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव जरयलो. ताचे पोरबी दिसा आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्याच बावाटान तीर कोर आनी उतरांनी तशेंच कोरल्यांनी तो परगटूंक आमकांय उर्बेस कोर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. Kadaraci Manuel Savio Redentor Pacheco, Anquar Put, Mario William Francisco Redentor Pacheco, आणि Angelica de Gama Pacheco. रावता बेती जेवकलेचे नांव तिशा जोस्पिन रेगो, आंकवांदू पेशन रेगो आणि मार्सिया रेगो. रावता योगीनगर रुए देवोरे पेंजे. दुसरीची Royden Rock Fernandes, Anquar Port Pedro Antonio Fernandes आणि Rosa Maria Eulalia Barreto. Kedo Vilenzo, Reis Magos, Acheoclecena Anuncia Mascarenhas, Anquardo Luis Caetano Mascarenhas आणि Ana Maria Mascarenhas. Gaman Candolinci, Poilinci. कसली आडकोण आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. आयच्या मिसाची मांडवळ आनी तयारी केल्या दोन परगटणेचो सोम फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ वाज. ताका शाबासकी आनी दिनवास. वीस जाल्या प्रमाणे परबे सुमयार केक वांटलेल्या इल्लीशी केक तोंडान घालून आमी गोड तोंड करून घरा वयतल्यो. आमी जाणा ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस वाडत आसा आनी जायते जाणां भियेल्यात. जायत्या जाणांचेर इगोर्जो पासून थोडे बंद जाल्ल्यो आसा. ऑनलायन कोणाची इगोर्ज सदांच उक्ती. देखून कोण येवंक सोदता जाल्यार येयात. कोणाक बरें दिसना बरी ना येयनाकात. दुसऱ्यांक जाय पिडा म्हूण. हे भाशेन फ्रीडम टू डिसायड. तुमकां जाय जाल्यार येवंक नाल्यार येयनाका. पूण आमची इगोर्ज उक्ती आसतली. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशी. मीस सातोस पयल्या कुमियाच्या भुरग्यांच्या आवय बापायन जोमात दवरल्या. पयलो कुमिया कोचो वरना हे असले परिस्थितीन ते भासाभास करूंक संदेशकारा बरोबर आनी आवय बापाय सांगता. मीस जाल्या उपरांत थोडोसो वेळ आमी रावतल्या. आवय बापूय तरी पूण पयलो कुमिया घेवंक गेल्या वर्सा दिवंक ना. ह्या वर्साय दिवचो मागीर पोस्टपोन करचो तें थाराव. मंगळारा दीस सकाळी मीस ना सांजे 5:30 वाजता मीस लेगात सिरिल मेथोdio डिसोजा ह्या पाद्रीन दवरलेले आसा. आत्म्याक फादर लेविस आनी मागदलेना. जमात जावची आसली इंटरसेसरी प्रेयर ती घोडी आमी आशेना फुडें वतल्या. कित्याक जायतीं जाणां पिडेंत आसात आनी जायतीं जाणां नात देखून ही जमात कॅन्सील केली. 19 तारखेक बुधवारा दीस 7:30 मीस मारिया युजेनिया नूनीस मोन्नाच्या पयल्या वर्साचो उगडास आनी शिमित्रेन मागणी आसतली. 21 शुक्रारा दीस एडोरेशन. त्या दिसा भागवत इग्नेस ह्या आंकवारीची परब समोर उरता. येता तो आयतार साद्या काळाचो तिसरो आयतार डे ऑफ बिब्लिकल एपोस्टोलेट. सकाळी 8 वाजता मीस मांडवळ करून पवित्र आत्म्याचो समुदाय.
आनी येता त्या आयतारा पॅरिश यूथ हांची जमात आसतली. जायतीं तरणाटीं, आदलीं तरणाटीं आनी आतां क्रिस्मूस घेतलेलीं तरणाटीं आसात. तेच भाशेन ह्या तरणाट्याचो जमो 2-3 वर्सां चल्ला. इबेन ताचे प्रेजिडेंट आसले. आतां ताची बदोलणी काजार जातले तें देखून आमी डिस्कस करूंक जाय. नवी कमिटी काडपाक ह्या खातीर सगळ्या तरणाट्यांनी एका त्या आयताराक तांची जमात आसतली येवचें म्हूण मागता. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. आमचे पोरबे समयार वाड्याचो येणेवळ फेस्ताचे पोरबेक आदार येयल्लो आसा. हांवें मारी समुदाय 19,000, बागयो तांतुलीचो समुदाय 21,400 रुपया, बागयो दुबिगाचो समुदाय 33,320 रुपया, बागयो रॉकीचो समुदाय 16,350, फातिमा सायबिणीचो समुदाय 16,011 रुपया, नेसेसिदाद सायबिणीचो समुदाय 16,050 रुपया, पवित्र आत्म्याचो समुदाय 9,900 रुपया, पवित्र कुस्साचो समुदाय 14,300 रुपया, रुजाय सायबिणीचो समुदाय 14,200 रुपया, साबूत सायबिणीचो समुदाय 7,400 रुपया, दोंदेकारांचो येणेवळ 40 आनी 2,020 रुपया, सगळे मेळून 2,09,951 रुपया. तशेंच हे लायव्ह टॅलिकास्ट करपाक पोरबेचे मीस विलियम आल्मेदा हाणें स्पॉन्सर केला 6,000. तो सगळ्यांक तुमी उदार मनान काळजान पोरबीक आदार दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा दिन वाचता. ताचो देसपेस कितें जाला तो आजून आमी तयार करूंक ना. तो मागीर तुमकां पॅरिश बुलेटिनाचेर वरवीं कळीत करतल्या. उबी रावुया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोल पोरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचें